स्वच्छ भारताचो संदेश दिवपाक 10 गोंयकारांनी मुंबई ते गोवा सुमार 500 किलोमीटर सेलिंग करपाचें थारायलां। गेटवे ऑफ इंडिया कडच्यान 5 तारखेक ते 2 बोटी सयत भायर सरतले। 9 तारखेक ते पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट जेटी कडेन पावतले। ही बोट फकत वाऱ्यार चलतली, पर्यावरणाक कसलीच हानी जावची ना। गोवा यॉटिंग असोसिएशनाचो अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल मिलिंद प्रभूच्या मार्गदर्शनाखाला अश्विन तोंबट, अशोक मोतवाणी, हेमंत आरोंदेकार, अर्जुन सिंग, किरीट मगनलाल, सतीश टंकसाळे, अमर रेन्यूस, जयदास चुनेकर आणि संदीप चुनेकर हे 21 फूट लांबीचे एक्सेस 63 सीबर्ड सेल बोटींनी मुंबई ते गोवा सेलिंग करतले। प्रभून ह्या उपक्रमाची चढ माहिती दिली। To promote Swachh Bharat, we are planning to sail from Bombay to Goa purely on wind power. There will be 2 boats. One boat is named after Sunita Williams, who was an astronaut. The boat is called Sunita. The other is called Constellation, which is our affiliated club called as the Constellation Yacht Club. They will be sailing. So there will be total 10 people sailing in both the boats. Each boat can carry 5 people. So we will be starting from Mumbai on the 5th and we'll be reaching Jaigarh on the 6th morning or something like that. There we'll promote, we'll talk to school children and we'll give them those Dettol kits and all that, and on hygiene and sanitation to promote the Prime Minister's message. And after Jaigarh, and we'll also be visiting Kanoji Angre's fort, the Jaigarh fort. But this is a part of the Shivaji's empire and all that. Many forts are there. So we'll be passing by the forts and we'll be seeing the forts from the sea side, which very rarely people will get to do. And after that we will be reaching into Goa. Before Goa we'll stop at Tarkarli for some time and then enter Goa and stop at the Captain of Ports on the 9th. The state government, GTDC, is supporting it. Actually, we want to popularize this sport. If you see it, all states are now concentrating. Goa has been blessed with this sport, with such pristine waters. Unfortunately, we have not exploited them in a friendly manner. Now, if you use these type of boats, which are wind powered, you can reduce, the people will not require to use petrol. These boats use only wind energy. Unlike a lot of people have this doubt, if it is wind energy then it can go in one direction. It is not that way. Wind can come in any direction and you can go in any direction you wish. It is only how this thing. And as GYA, we have been training people in Goa. We hold the the windsurfing championships here, so people get used to it. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू आणि सुभाष खुटवळकार। स्पोर्ट्साचे मार्क ग्रँड टोटलीन दाखोवपाचे ना म्हूण गोवा बोर्डाचो निर्णय सारको ना। भुरग्यांक स्पोर्ट्साचे मार्क मेळूंकच जाय हे खातीर शिक्षण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो म्हूण स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिडिया कडेन उलयलो। स्पोर्ट्स मार्कांक लागून खुबशे भुरगे खेळामेळार मुखार येवंक लागल्यात, तांकां उर्बा मेळूंकच जाय म्हूण स्पोर्ट मिनिस्टराचें म्हणणें। भुरग्यांक मुखार हाडपा, स्पोर्ट्स आनी एज्युकेशन मुखार हाडपा खातीर आमी हे मार्क्स दिल्या। समज तेंच्यांनी कितें तरी अशें डिसिजन घेतलें विरोध आला, तेजेर खंय ना खंय तोडगो काडपाचो हांव प्रयत्न करतलो चीफ मिनिस्टराक सांगता। आता त्या बाबतीत सुरुवात जाल्ली आसा सर, तेणें अशें भायर मातशें न्यूज येवन दी न्ही आमचे कडेन, तेन्ना मागीर सीएमा कडेन उलयतलो, कारण हें केलाच आमी भुरग्यांचें फ्युचर फुडें व्हरपाक। नाजाल्यार भुरगो स्पोर्ट्सान मुखार वयचो ना। गोंयचो भुरगो आमकां हर एक भुरगो घरांतलो स्पोर्ट्समॅन जावपाक जाय। तुम्ही आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंट बसून हेजेर कितें हे करता? तोच तोडगो सीएमा कडेन काडप, सीएमाच्या हातीन आहा न्ही एज्युकेशन। सीएमाक सांगतलो हांव हे भाशेन, कारण हें केल्लें आमी त्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर आनी भुरगो आमचो स्पोर्ट्सान मुखार वचपा खातीर। ही पॉलिसी जाल्ल्याक सर चडशे भुरगे जाल्ले फुडें येताले, फुडें आयल्यात भुरगे, स्पोर्ट्साचे भुरगे फुडें खूब आयल्यात। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।